दोतोर, आयच्या काळात कॅन्सराचे खेरीतपणान पेशंट्स खूब वाडटात. ताका धरून आयुर्वेदा कितें पर्यंत इफेक्टीव जावपाक शकता? आता कॅन्सर झाल्यानंतर जी पॅलिएटिव्ह ट्रीटमेंट म्हणून आसा तातूंत डेफिनेटली आयुर्वेदाचो खूप उपयोग लोकांक जाल्लो आमी पळयल्लो आसा. म्हणजे पेनलेस थेरपी जावं पेनलेस जे आयुश्य क्वॉलिटी ऑफ लायफ जी वाडपाक जाय किंवा आमकां सांबाळपाक जाय ती डेफिनेटली आयुर्वेदीक मेडिसीन आयुर्वेदीक थेरपीज करून आमी सांबाळूं शकता. पूण म्हाजें म्हणणें परत अशेंच आसा की कॅन्सर जावचें न्ही, एंटीऑक्सिडंट्स आमचे बरे म्हणजे तयार जावचे हाजे खातीर प्रत्येकान पंचकर्म घेवपाची गरज आसा दर वर्सा. आणि जशें हांवें म्हणलें की स्वताचें सर्विसींग आहारांतल्या दृश्टिकोनांतल्यान आसूं, आमचे रेगुलर एक्सरसायज आसूं, वा कितें योगा आसूं, झुंबा आसूं, जावं वॉकिंग आसूं, जावं कितें आसूं, रनिंग आसूं, ह्या गोश्टींतल्यान आनी मेडिटेशन. आज खूब स्ट्रेस लेवल्स हे प्रत्येक क्षेत्रांत वाडिल्ले आसा. फक्त दोतोर टिचर आनी हांकांच इंटलेक्च्युअल लेवलाचेर ना, तर प्रत्येकाक टार्गेट स्ट्रेस हे प्रत्येकाक आसा. आनी ताज्या खातीर ब्रिदींग एक्सरसायजीस, प्राणायाम, मेडिटेशन हे प्रत्येकान 10 ते 15 मिनटां तरी करपाची गरज आसा. आनी हे जर केलें जाल्यार कॅन्सराचें दुयेंस हें निश्चित प्रमाणान फुडले पिळयेक लागू पडपाक ना, किंवा फुडली पिळी आमकां हळू कॅन्सराच्या म्हणजे प्रहारांतल्यान कमी जातना दिसतली. आनी म्हाका दिसता हें सगळ्या गोंयकारांनी खूब करपाचें गरजेचें आसा आनी आमी करतलीं अशी म्हाका आशा आसा.